सगळ्यांक देव बरो दिसच्यो. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून केल्यार सिफर रोजा फेर्नांदीस देवान आपणा सोशें आपूण वेल्यार एक वरस पडटा. कसलें तिचें पातक आसत जाल्यार देवान तें धुवन काडूंक सर्गेचें राजभाव करूंक आमी मागुया. दोंदरे वाड्यांत रावतले ह्या कुटुंबा पासून आमी मागता जिको काब्राल, एडविन काब्राल, सेवेरिटो फेर्नांदीस, ग्रेगोरियो वेगस, फातिमा मार्टिन्स, Conceição Vegas, Terence de Silva, William Fernandes, Defelin Silveira, João Vegas. सायबीरमांची भेट ह्या कुटुंबांत जाता. वैताले आयरीन लिमा, मार्टिन्स मोरड, मायकल डिसुसा, दुर्गावाडी, डिना दोर्ची, व्हडलेंबात्री, जेम डिसिल्वा, कार्दोस वाडो, लुसिया फेर्नांदीस, केरन, इदालिना मोंतेरो, नोमशिंत, Marvin and Janet Gomez, Nagali, Lorenzo Braganza. सायबीरमांची भेट ह्या कुटुंबांत जाता तेन्ना केद भाशेन सायबीरमांचे विनवणेन ह्या कुटुंबांत शांती कुशलकाय बरेपण मोग बसूं म्हूण मागुया. बाबाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवान आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. म्हजे भयण मानू आयज आमी परब समोरपता भाग्यवंत लोक जो शुभ वर्तमानकार जावन आसा. भाग्यवंत लोकांक एकेरी तापोवणें शुभ वर्तमान जर ताचें आमी वाचलें जाल्यार कितें भाशेन दुबळ्या सोबें गोरीबा सोबें देवाचो मोग कितलो व्हड. गोरीब दुबळ्याचें रोडणें देव कशें आयकता आनी देव तांकां कसो तरेन पावता आनी देव तांकां आदार दिता हें सगळें शुभ वर्तमानांत आमकां मेवता. सो ताचे भाशेन म्हजे भयण मानू आमी हो देवाचो मोग गरीब दुबळ्या धाकट्या ओस्कोता सोबें आमी दाखोवंक तेच बापाची कृपान बळ आमकां सण एकल्याक मागतना के भाशेन भाग्यवंत लोक पात्रोन जावन आसा डॉक्टर्स एंड सर्जन्स जे ऑपरेशन करतात ते आनी जे दोतोर जावन आसा तांचो के भाशेन तांचे पासत मागुया. देवान तांचेरूय आशिर्वाद घालूंक आनीक पिडेस्तांची सेवा चाकरी करता तेन्ना देवाच्याच मोगान देवाच्याच आदारान पिडे वतांक देवाचो मोग आनी पेकोवणी दिवंक ते पावूंक. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें मोगाचें आनी पेकोवणीचें सांगूंक पातकी वस्कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारया. आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोरपोत भितर देवा आनी तुमकां बाब बनेनो म्हजो गरे विचारून सांगता मना चिंतून तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हांव म्हजो अपराध हांव म्हजो अपराध हांव म्हजो बोबड अपराध. हे बसत भाग्य सदांच अखबार मारे सगल्यांक दोदोतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परांत देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोतबेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Sumia kakutku, Sumia kakutku, Krishna kakutku, Krishna kakutku, Sumia kakutku, Sumia kakutku. देवा कमी दिन वासवें वाकाणुया सगलें बरोबर म्हणुया. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पोतबेदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता
तुझ्या तोर वैभवा पासोन आमी तुका वखडटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता, बापाचे एकल्याच पुता, सोमिया देवा, देवाचे शिडे, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं शिवोर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. थोडोसो वेळ उगीच रावन तुमचे कासकी ते सावन देवा मुखार दवरात. देव आमचे बापा, अपुरबायेन तूं दुबळ्यांचो मोग कोत्ताय म्हूण उतरान आनी बरोवपान परगोट करूंक बाग्योत लुकाक तुवें विचलय. ही बरी खबर घेवन आमी सगळीं तुजीं दुर्बळ भुरगीं तुज्या नांवाची व्हडवीक गायता. एका मनान आनी एका काळजांत जिवन तुज्या मोगाची बरी खबर आमचे भोंवतणच्या मनशांक कळीत करूंक आमकां आदार दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करदेव तुजे सोमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय राजभोग चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. भाग्यवंत पावलून तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचो. प्रितीच्या ह्या संवसाराचे आशेक लागून देमास म्हाका सोडून तेसालोनिकेक गेलो. क्रेसेन्स गालासियेक गेला धाडला. त्रोआसांत कार्पुसा कोडे पांगुरचें दवरून आयला तें येता आसतना हाड. तशींच पुस्तकां मुद्दम करून चोर्म पोत्रां. अलेक्सांद्र कांसारान म्हाका खूब वायट केलां. ताच्या कर्तुबा प्रमाणे देव ताका फारीक करतलो. तुमी ताची वाट सोड, कित्याक आमचे शिकवणेचेर तो एकदमूच आड गेला. म्हजो पयलो प्रतिवाद जालो तेन्ना कोणेच म्हाका तेंको दिलो ना, पूण सगल्यांनी म्हाका सांडलो. हें तांकां बुजोना जावं, पूण म्हजे उद्देशी शुभ वर्तमानाची पूर्ण परगोटणी जावचे खातीर आनी सगळ्या विदेशांनी ती आयकुचे खातीर सोम्यान म्हाका आदार आनी गोटाय दिली आनी शिवाच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजे भोक्त सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात. सगळीं म्हणुया. तुजे भोक्त सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात. तुवें रोचलाय ते सगळे तुका दिनवासू सर्वेस्परा. तुजे भोक्त तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटेची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब. तुजे भोक्त सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटेची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राज पदवी तोखतात. जबाब. तुजे भोक्त सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रामाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो कन्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. जबाब. तुजे भोक्त सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्परा सुइसो सर्वेस्परा सर्वेस्परा सुइसो सर्वेस्परा सर्वेस्परा सुइसो सर्वेस्परा 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 सुइसो. हांवें तुमकां विचून काडल्यात.
तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Sylvesporak, 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 Sylvespor तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. Luka bormone Jesu Christaचे शुभ वर्तमान. Mój maduka sumia. सोमियान आनीक ब्रेस्त सणाक नेमले आनी आपूण वेचचो आसलो त्या नोगरान आनी ते सुवातेर दोगांक आपणा फुडें धाडले आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागत. वचात पूण लांगड्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोतराय दवरात. बोक्षे वो बुती वो बाणो व्हरूं नाकात. हांव वाटेर कोणाकूच हुडकी नाकात. खंयच्याच घरांत तुमी भितर सोंसशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणत. शांती फाव आसलो मनीस तुवें आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावन तांगेर आसा ते खायत आनी पियात. तो वावराड्याक आपलो मुशारो फाव. घरां भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सोंसशात आनी ती तुमकां येवकार दिती जाल्यार तुमकां वाडटा तें खायात. तुवें आसतीत वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. Wakami tuka Krista. म्हजे बहीण मानू आयज आमी बागेंत लोक जो शुभ वर्तमानकार जावन आसा ताची परब आमी समर्पता. शुभ वर्तमान जर ताचें आमी वाचलें जाल्यार कित भाशेन देवाचो मोग गरिबां सोबें कशे तरेन देव दाखयता. गरिबांचें रोडणें देव कशें आयकता तें आमकां नियाळूंक मेवता. आनी ताचें जो शुभ वर्तमान आसा इज अ गॉस्पल ऑफ द पुअर. आनीक तशेंच म्हजी भयण मानू शुभ वर्तमानांत जर आमी पळयलें जाल्यार जेजूचें बलिदानाचेर जेजू कशे तरेन आपल्या जिविताचें सॅक्रिफायस करून बलिदान करून आमकां ही सोडवण फाव केली. आमकां हो देवाचो मोग अनुभव दिलो. आमकां हें स्वर्गीचें राज उक्तें केलें हेंवूय नियाळूंक मेवता. आनीक सांगता ते भाशेन तो वयस जावन आसलो आनीक पावलूस सांगाताक तो आसतालो आनीक हे भाशेन देवाचें उतर परगटूंक शिव वर्तमानांत गोवाय दिवंक तो भावुरलो आनी कोत्ता तेन्ना ताचें रोगत देखून ताका वारोवचें पडलें. म्हजे बहीण मानू आयचें शिव वर्तमान म्हणटा ते भाशेन पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. देवान लोकांक विचून काडलो करीत भाशेन आपलो मोग आपलो उस्को अस्कोतां सोबें गरिबां सोबें दाखोवंक. आनी देव म्हजे बहीण मानू आयज आमकांय जण एकल्या कौलो मारता. आमकांय विचून काडटा. हें आपलें बरेंपण आपले पोरचे सोबें पावंक वो आपलो मोग गरीब दुबळ्या धाकट्या सोबें दाखोवंक. आनीक देखूनच म्हजे भयण मानू हो देवाचो उलो जावन आसा. आनी जर तर हांव हो देवाचो उलो मानून घेता आनी म्हजें मागीर कसलेंय बेजार जावं म्हजो जो वावर आसा म्हजो मागीर धंदो आसा म्हजें मागीर प्रोफेशन आसा तातूंतल्यान हांव कितें करता हें देवाचें बरेंपण हो देवाचो मोग हांव विस्तारूंक वावुरतां. तो वयस जावन आसलो आनीक ताचो हीज वॉज प्रोफेशन ते तातूंतल्यान देखून आनी मागीर ओत्मीक वाटेन लोकांक वाडूंक तो आदार दिता. सो आमच्या जिवितांत म्हजे भयण मानू आमी वेगवेगळे तरेनी हो देवाचो मोग देवाचें बरेंपण गरीब दुबळ्या ओस्कोतां सोबें आमी दिवंक जाता. दुसरी वोस हें कोत्ता तेन्ना दुबाबिणे आडकोळ्यो आसतल्यो. जेजू शिसांक म्हणटा तांकां म्हणटा हांव तुमकां पाठयतां मेंढरे कशे पाठयता लांगड्या मदें देखून चतुर रावात.
आनी आमकांय कितें आसतलें जेन्ना आमी बरें कोत्तेलें आमचें मन आनी काळीज हो देवाचो मोग विस्तारूंक हो देवाचें बरेंपण विस्तारूंक जातलें तेन्ना दुबाव बिणी आमकांय आडकोळी आसतल्यो आमकांय कश्ट आसतले जेन्ना प्रमाणीक जिवीतूय आमी जिवूंक सोदता प्रमाणीकपणानूय वावरूंक करूंक आमी सोदतले तेन्ना ह्या आडकोळ्यो धुमाळो पूण आयच्या पयल्या वाचपांत भाग्योंत पावलू म्हणटा सोमयान म्हाका आदार आनी गोटाय दिली आनी शिवाच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो सोमयान म्हाका आदार आनी गोटाय दिली आनी शिवाच्या तोंडांतल्यान म्हाका निवारलो सो आमच्या जिवितांत हें बरेंपण हांव विस्तारूंक पावतलो तिसरी वस्त म्हजे भयण न्हू जेजू तांकां म्हणटा बुकशे वो बुती वो वाणो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाक सोडकी नाकात एके पावटी अशें जाता आमी जेन्ना पवित्र सभेचो भाव करूंक सोदता वो दुसरें कितें बरें करूंक सोदता तेन्ना हुस्को आसता आमच्या कुटुंबाचो हुस्को आसता आमच्या दुसऱ्या वस्तूंचो पूण जेन्ना हांव बरें करूंक पावल मारता आनी बरें करूंक सोदता उदार मनान म्हजी सेवा दिता उदार मनान जें म्हजे लागीं कितें आसा तें दुसऱ्या सोबी हांव वांटूंक पावता तेन्ना देव मागीर हे दुसऱ्यो वस्तू म्हाका कितें गरजेच्यो गॉड टेक्स केअर जे मागीर म्हाका बळ दिवपाक जाय करपा दिवपाक जाय वा त्या वेळार जें म्हाका कितें गरजेचें जाय तें सगळें देव फावो कोत्ता सो देखूनच म्हाजे भयण मानू देवाचेर जर हांवें विस्वास दवरून हांव हें देवाचें बरेंपण विस्तारूंक वावुरता तेन्ना देव म्हाका केन्ना साडिना आनी देव म्हज्या जिवितांत कसलेंच उणेंपण म्हाका भोगूंक दिवचो ना जें कितें म्हाका जाय जें गरजेचें तें सगळें म्हाका दितलो आनी तितलेंच न्हय जें हांव बरें कितें करूंक वेता आनी दुसऱ्यां सोबी हांव मोग देवाचो बरेंपण दाखोवंक वेता थंयसर कितें म्हाका गरजेचें तेंवूय देव म्हाका दितलो सो देखूनच म्हजे भयण मानू देवाचे पातयेवन हें देवाचो वावर आमी फुडें व्हरूंक जाय आनी शुभ वर्तमानांत आमी गोवायसावंक जाय तर हीच कृपा हेंच बळ आमकां जण एकल्याक मागतना निमाणे सुवातेर जेजून तांकां कितें केलें सांगलें वायटाकारांक बरी करात वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज लागीं पावलां म्हूण सांगात आयज म्हजी भयण मानू जायतीं बाबा भयणां वेगवेगळ्या कारणांक लागून दुखवलेलीं आसात निराशी जाल्लीं आसात दुखांत आसात आनी आमच्यांनी वेगवेगळे तरेनी तांकां भेट दिवन तांची खबर घेवन तांचे सांगाताक वेळ सारून तांकां आमी पेकोवणी दिवंक जाता तांकां आमी बुजवण दिवंक जाता तांकां आमी बोळान भरूंक जाता तर हीच कृपा हेंच बोळ आमकां जण एकल्याक मागुया Betone velar kayun gavya C35 तुझते न्यान फावो जालो page 43 C35 page 43 म्हज्या बाबा भयणांनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पुतभिदार देव बापाक मानतात असलें साह म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नखे पवित्र सुबेच्या दवाक सर्वेस्पूर मानून घेवन बो कोणबळे बाप्पा गोर सांडून गेल्ल्या तुज्या भुरग्यांक सोदून तांकां तुज्या गोपान परतून हाडूंक तुज्या पुताक तुवें धाडलय ताचें मरण आनी पुनर्जीवनपण आमी तुका आतां भेटयता
पातक करून तुजें गोस सांडून बेतांव तेन्ना बेगीनच तुजें वेंगेन परतून येवंक आनी असो तुज्या काळजाक उतराव वतो संतोश दिवंक बाग्योंत लुकाचे विनवणेन तुजी कृपा आमकां मागता. तुज्या पुता जीवच्या नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोतभितरां सासनाचे देवा सोर काय सोदताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र स्वभाव पवित्रतायेची कुणा सावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्या तुवें ती धर्मदुताचे बुनयादीर तीर आनी गोट बांदून दवरले. तुका आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दोलबारा संगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. बाबा कोरोस पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरोन सोसुंबेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याची सांग दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी सोमेस्त कियात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याची सांग दिली आनीक म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी हातल्यान पियात हे म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत पातकाच्या बॉक्सान मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें बारवतलें हे म्हज्या उगड्यासा करात. बावट्टाचो गोड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा तुज्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगड्यास करता आनी जिविताचो उंडान सर्वोच्च कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजू कुणा रोगोस शेवतले आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या बागेंत बापा फिलिप नॅरी आमच्या गोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या दारीक गोवळी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रितमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरभर मेला ती आमच्या गोच्यांची आमच्या बाबा भयणांची इश्ट मित्रांची काकृत कर. तांकां तुज्या शागोतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पळसळीत मुखार मळ पडोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मारे देवाची माय सांगाती बाग्यो जुझे तिचो पोती बाग्यो धर्म दिता बाग्यो जुझे वास सामगेल आनी सोर काळी तुका मानुल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगताक तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगताक त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापाक सोर बंदोन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोरबंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकून प्रार्थन ह्या वेळार दिर्घेन म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्या बोगसिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणे पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सव्वीस परस सोर वायटांतली आमकां निवार देह कोणी जिवितां सबस्के आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडाराच्या क्रिस्ताची येण्याक आमी बरोवशेन उतराकता तर आमकां तुजे उदक काकू ती सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोमिया जेस क्रिस्ता तुवें ज्या दोरमताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पयस शुभेच्या बाबाटाचेर दिसकाल म्हणजे कशे परमदिका शांती दी आनी तूं सिकायक वटान सांबाळ तुजी येता राजभोत चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं एकामेका मोगान जीवची शांती दिया देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्या ती सोगली सुभागी तुवें म्हजे भितरच्या म्हाका फावना पूण एकाच उतरां म्हाका भलायकी मेळटली ख्रिस्त प्रसादा वेळार गायन गावया D28 म्हज्या जेवणाक येयात पेज 62 D28 पेज 62 म्हज्या जेवणाक येयात बाबून खोशी पोसात म्हज्या Mocha chona keya, babun koshi bosa, mocha kuri roktan, koshi darosaya. Jesu, Jesu, jebituche, saudi jivitamche. Jesu, Jesu, jebituche. Shivan Pura Uno Murun Bata Shivan Purun Botsa Dumi Suno Saya Dusram Shivan Pura Jesu Jesu Jivituche Saudi Jivitamche Jesu Jesu Jivituche Saudi Jivitamche Moje Guri Vamra
रक्ताबांधा तुमचे पियोम दिया मोजे कुडी बांधा तुमचे किलाम दिया मोजा रक्ताबांधा तुमचे पियोम दिया जेसू जेसू जीवित तुझे सावदी जीवित आमचे जेसू जेसू जीवित तुझे सावदी जीवित आमचे प्रार्थूया. सरपदवेदार देवा आमचे बाप्पा तुझ्या भाग्यवंत वयसा लोकांच्या पूर्वे दिसा जेवची कुणा रोगोत आमी घेतल्या जावं ती आमकां कुडी आत्म्याच्या पिडा अमोर जिविताचे ओकोद ह्याच खाणापिणा वरवीं जिवनचे सुखवाय दिवच्या पवित्र आत्म्यान बोल्लोले जावं आमचे क्रिस्ती सम मागता हांव तुज्या पुता जीवचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सरपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. मागणे सामगेल माबोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता आनी तूं सर्गीच्या दोलबाराच्या कुंवरा देवाचे पूत सोयतानाक आनी सगल्या कोटे आत्म्याक हेमकोणांत लोटून घाल कित्याक ते आत्म्याचो नाश करूं आख्या संवसाराक झळपडटात. आमेन. शेवटाक गायन गावया F7 जेजूक आमची मोदें धरून पेज 88. F7 पेज 88. जेजूक आमची मोदें धरून एकामेकाक प्रितीन दिवं
शक्ती고 예수절로 모가로스와 미도루야 벨레타프리 예수